उल्हासान गीता गाऊन संतोषान मेटा काढ तुझे समोर आयल्या सोम्या बलिदान भेटो मंदिरांत तुझ्या येऊन उपकारांक गांगी दीनपणी मागता धन्या आशीर्वाद घालो सर्वेस्परा आमच्या देवा भक्तीन आमी येता मोकार बापा तुझे समोर प्रणाम आमी करता तुवे केल्या मोगापासून उपकारास बाबुरता तुवे केल्या देण्यापासून अर्घा आमी दिता उल्हासान गीता गाऊन संतोषान मेटा काढ तुझे समोर आयल्या सोम्या बलिदान भेटो मंदिरांत तुझ्या येऊन उपकारांक गांगी दीनपणी मागता धन्या आशीर्वाद घालो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसू एक घडी बोरो हो वेळ आमी घेवन ह्या इगर्जे कित्याक आयल्या ह्या येवकरिस्तान कित्याक भाग घेवंक आशेत हांव म्हणलें मोती घाडया आमच्या जिणयेंत देवाची आशिर्वादां तासो सांगात नातल्यार आमच्यान कितेंच करूंक जायना देखून आमच्या मोतीन जायते इरादे आसात आशा आसा सगळें घेवन आमी जेजूच्या पांयां तळ आयल्या आनी ह्या घडये ताच्या उतरा वरवीं ताच्या मासा रक्ता वरवीं तो आमकां बळ दिता सकत आनी नव्या हुरुपान आमचो वावर करूंक आमची जिणी मुखार सूंक आमकां आदार दिता तर ह्या येवकरिस्तांत आमकां खरेंच हें बळ मेळूं म्हूण मागया आनी हो येवकरिस्त ह्या इराद्यान संभ्रमच्याक आमची पातकां वळखून घेवया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बगे सदांच संकवाद मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं सोमिया काकुत सोम्या काकुत Krista काकुत Krista काकुत सोमिया काकुत सोम्या काकुत प्रार्थुया देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजें स्थावन उपजता तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूं आमच्या मोतींत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी
हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवो चलयता ससनाच्या ससनाक. सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचा. भावा भयणीनो, आजून जाल्यारय मोहितेचे पुस्तकांतलें वाचतना तांचे मोतयेचेर तुवालोसो दांपोवन पडटा. पूण सोम्या तें पाटी परतल्या वेळार तें दांपोवन पडून वेता. हो सोमी म्हळ्यार आत्मो, आनी जंय सोम्याचो आत्मो आसा थंय स्वतंत्रता आसा. उक्त्या मुखामोलान सोम्याची महिमा प्रतिबिंबीत करता ते आरशे आमी. सोम्याचे महिमेंत चड आनी चड परजळटा आनी ताच्या सारकेचें जावन रुपांतर जाता. आत्मो जावन आसल्या सोम्याचेंच काम हे मोन्यारपण देवान आपल्या दयेन आमचे अधीन केलां, देखून आमकां आपदैर भोगना. आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा जाल्यार नासाचे वाटेर लागलेल्यांक मात ती दांपलेली आसा. सुवार्तेचो उजवाड तांणी पळयनाये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांचो अविश्वासी मोती कुड्डो केल्यात. हाजे वरवीं देवाचेंच सारकें जावन आसल्या क्रिस्ताची महिमे सुवार्तेचे परजलेन परगट जाली पळोवंक ते सकनात. आमी परगट करता ते आमचेच विशान न्ही, बगार जेजू क्रिस्तूस आमचो सोमी म्हूण आमी परगट करता. आनी जेजू खातीर आमी तुमचे सेवेक म्हूण संगीत वेता. कित्याक अंतकरांतावन उजवाडा जावन म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामलाक परजळटा ती देवाची महिमेची ओळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकोसो केला. देवाचे उतार हें. सर्वेस्पुराची महिमा आमच्या गावात वसतेली. मोगानी विश्वासी कोण एकामेका भेटता. नीत आनी शांती एकामेका राव धरता. विश्वासी सर्वेस्पुराची महिमा आमच्या गावात वसतेली. खंडित जावन सर्वेस्पूर आमकां समृद्धी पाठयतलो आनी आमची भूंय आपले
सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावात वसतेली. सर्वेस्पराची महिमा आमच्या गावात वसतेली. हालेलुया 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 हालेलुया. एक नवो उपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमी तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. देखून हांव तुमकां सांगता, शास्त्रियां आनी फारिजेवांचे धर्म दिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड जाल्ले करीत तुमी सर्गाच्या राजांत रिगचे नात. तुमच्या पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां, जिवेशी मारी नाका. जो कोण जिवेशी मारता ताका निती सभेचे जडतेक उबो करी जाय. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचे रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण आपल्या भावाक आरेफेद्दा म्हणटा ताका निती सानेद्रीन सभे मुखार हाडी जाय. आनी जो कोण ताका आरेफिशा म्हणटा ताणें एमखोंडाच्या उज्यांत लासा जाय. देखून तूं वेदी मुखार तुजी काणीक भेटोवंक येतना जर तुज्या भावाक तुजे विरोध कांय आसा म्हूण तुका उगडास येत तर तुजी काणीक थंयच वेदी मुखार सोड. पयलें वोस आनी तुज्या भावा कडेन राजी जा. फाटीं येवन उपरांत फाटीं येवन तुजी काणीक भेटय. तूं आनी तुजो वादी कोर्टीचे वाटेर आसतनाच ताचे लागीं राजी जा. ना जाल्यार वादी तुका निती करता अधीन करीत आनी निती करत तुका पाऱ्यांच्या हातांत दीत आनी तुका बंदींत घालतीत. सतस हांव तुका सांगता, पयशाक पयसो फारीक करीसर तोंचो तूं भायर सरचो नाय. देवाचें उतर. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमच्या घरांनी करंट गेल्ल्या वेळार सडाबंदच्या घरांनी आज चिंताव इन्वर्टर आसा या आनी खंयची सवलत आसा या जनरेटर या आनी कितें. पयलें वाती पेटयताले हांव या चिमणी पेटयताले हांव आनी त्या वेळार कोणीय कुशलकायेक म्हणचें आसलें म्हाका म्हळां, तुका भायर वचूंक काय? वय एक म्हळें अर्दो किलो करंट हाड. कुशलकायेक. आतां तुमी सक्कट भायर आयल्यात. आज पावस मस्त आसतलो म्हणून इस्कोलाच्या ल्हान भुरग्यांक रजाय दिल्या जाल्यार तुमी हांगा येता आसतना बरो आसोर आसा आनी एक गरजेक आयल्यात. तुमी घरा वेताना कितें व्हरून वेतेल्यात? आमी घरा वेताना आज कितें व्हरून वेतेले? हांव फकत आमची मागणी मात्र जी मागणी थोड्या फावटी केन्नाय सोंपना. आज देवाक भेटोवंक आयिल्लो हांव म्हज्या घरा फाटीं वेताना कितें व्हरून वेतलो वेतेली? हाच्या वेळी नियाळ करच्या पयलें एक सवाल विचारता. हेजें पयलें वचप तुमी आयकलें. चिंता तुमी सगळ्यांनी बरें करून आयकलें म्हणून. कोण आयकी तरी
आयच्या पयल्या वाचपांत पयलें सांगिल्लीं उतरां मोतीक आसात जाल्यार मोतींत आसात जाल्यार म्हाका दया करून सांगा. हांव मिसाक आयल्या म्हूण सांगूंक सुलभ, पूण कांय तरी देवाच्या उतरांतलें म्हज्या मोतींत आसा. तें बी ओंपल्या शिवाय तें किरलाना, फळ दिना. बी घाली जाय न्ही. बी नासतना फळ मेळा जाय म्हळ्यार आमकां पिशें म्हणटले. देखून देवाचें उतर पयलें वाक्य कोणाच्या तरी मोतींत आसा गी. देखून म्हणचें मिसाक वेता आसतना आमच्या मोतींत 100 इरादे आसात अशें आसा. पूण देवाच्या उतरांतलें एक सैत वाक्य या उतर आमी होगडायनाय. हाका लागून आयचो नियाळ फकत ह्या एका उतरा वयर हांव वाचतां. तें पयलेंचें वाक्य आजून जाल्यारी मोइजेच्या पुस्तकांतलें वाचतना सांत पावल सांगता कोरिंथकारांक बरोवन, आजून जाल्यारी मोइजेच्या पुस्तकांतलें वाचतना तांच्या मोतीचेर तुवाल्याचें दांपण पडटा. तांच्या मोतीचेर म्हळ्यार जुदेवांच्या मोतीचेर आजून जाल्यारी एक तुवाल्याचें दांपण पडटा. दांपण वेईल ग्रेक भाशेन सांत पावलान वापरलो एक शब्द, ग्रेक भाशेचो एक शब्द शिकया, कलिमा म्हणून. कलिमा दांपण. 2 तरांचें दांपण चडावतो आमकां बायबलांत पळोवंक मेळटा. 2 तरांचें दांपण. दयेकन सगळो विवर मोतीक व्हरूंक प्रयत्न करया. एक उतरानुसार, लिटरल आमी म्हणटा उतरानुसार, म्हळ्यार निज करून तें एक दांपण आसा, पडदो आसा. असलें दांपण आमकां आयकूंक मेळटा निर्गमन पुस्तकांत. मोइजे सुरसल्ल्याची आर्क पेट हाडटा आसतना ताबेर्नाकलांत देवाचे हाजीरपण विंगड करच्या खातीर मनशान देवाक मुखार निट्ट वचूंक जायना. देखून मोदें एक दांपण, एक पडदो, वेईल, एक व्हड नमुन्याचो वेईल, पडदो. तस्सो पडदो उपरांत देवळांत पवित्रांतल्या पवित्र जाग्याक आनी देवळांतल्या हेर जाग्याक विंगड करच्या खातीर, आनी त्या पवित्रांतल्या पवित्र जाग्याक श्रेष्ठ याजकान मात्र वसियेत आसलें. दुसऱ्या कोणायकी भितर वचूंक साध्यच ना. देखून हो जागो विंगड करच्या खातीर एक दांपण, एक पडदो. पूण नव्या सोल्ल्यांत आमी आयकता जेजून प्राण सोडतना कितें जालें? तो पडदो फाळो जावन गेलो, वांटो जावन गेलो, पिंजून गेलो. आनी मुखार आमच्या आनी देवा मदें दांपण ना. आमी देवाक कुद्द पळयता, नीट पळयता. देखून सांत पावल आमकां म्हणटना आजून जाल्यार त्या परजेचेर एक दांपण आसा म्हळ्यार आनी एक अर्थ सांकेतीक रितीन म्हळ्यार आमच्या कुरडेपणाक लागून नीज गजाल कितें आसा ती आमकां दिसना. मोदें एक पडदो आसा. आजकाल तलेच खेळ सुरू जाल्यात. दोळ्यांक वस्तूर बांदून आमी कितें तुवाल्यान की कलें आंतू कितें एका कलें उश्यान गी मातसो तले खेळ दोळ्याक दांपण घालना. थोडे वॉलीबॉल खेळी सुरू जाल्यात. पडदोक मोदें घालना, एकेरतावन तिशीणतावन तिशीण थ्रो बॉल उलोवचो आनी पुरा दांपण सांकेतीक रितीन म्हळ्यार आमच्या मोतीचेर एक काळोख पडला, अंधकार पडला. देखून सत मुखार आसा जाल्यारय आमकां तें पारखूंक जायना. भाव भयणीनो, हे दोनी गुर्त सांगाता घालून हांव एक पोरन्या सोल्ल्यांतलें वाचप थोडीं उतरां वाचतां. पळया. मोइजे सोल्ल्या शासनाचो फोळयो हातीन घेवन सिनाय पर्वता वयलो सकला देंवतना सर्वेस्परा कडेन उलयिल्ले वरवीं ताच्या मुखामळाची कात परजळटली म्हूण तो नेन आसलो. इतले दीस तो सिनाय पर्वतार आसा, देवाच्या सांगाता आसा. देवाच्या सांगाता आसता आसतना ताचें तोंड आतां रुपांतर जालां, परजळटा. आनी तें तो ताका खबर ना, पूण ताचें तोंड सगळें धोवें धोवें जालां. आतां ह्या परजळा बरीच जालां. आरोणाक आनी सकट इस्रायलांतल्यांनी मोइजेच्या मुखामळाची कात परजळटली तें पळयलें
आनी ताचे लागीं वचूंक तांकां भिरांत दिसली. पूण मोइजेन तांकां आपयलीं देखून आरोन आनी समुदायाचे सकट फुडारी लागीं गेले. मोइजे तांचे लागीं उलोवन देवान कितें केलां तेणें तांकां सांगलें. उपरांत जेन्ना मोइजे कडेन सर्वेस्पर तांचे कडेन उलोवन जातच मोइजेन आपलें मुखामळ एका तुवाल्यान धांपलें. सिनाय पर्वतार तो आसा, देवाच्या सांगाता तो आसा, आनी देवाच्या सांगाता आसतना आपापीच ताचें तोंड सगळें आतां रुपांतर जालां, परजळा बरीच जालां. थोडीं जाणां आतांच बावडी जावन बसल्यान. भाव भयणीनो, देवाच्या हाजरेंत आमी आसांव. ह्या घडये आमच्या हरी एकल्याचें तोंड रुपांतर जावंक जाय. आमच्या घरांनी जायतें टेन्शन आसा, आमच्या कामाच्या जाग्यार, आमच्या भुरग्या बाळांक लागून आनी कितें 100 नमुने आमचे पिडा शिडा, 100 नमुन्याचें टेन्शन आमी आसांव. पूण देवाच्या हाजरेंत येच आसतनाय तो देव ताच्या कृपेन आमकां मेळोवंक तयार आसा. आमी बावडी जावन येदें तोंड गळोवन मरणाच्या घरा बसयल्ल्या बरी बसल्या जाता. आर्टिफिशल आसूं नाका, नकली हांसूं नाकात. आमकां संवय जाल्या. कांय नातल्यार आदींचे फोटोग्राफर ना जाल्यार ते आमची भुरगीं पुरा सेल्फी माती गोबर म्हणून पुरा येत आसतना आमी हांसतांव. एका घडये तोंड पुपरान बावलें. पूण देवाच्या हाजरेंत आसतना मोइजे सिनाय पर्वतार आसलो देखून तोच रुपांतर जाता. ताचें तोंड परजळा बरी, तोंड बायलो गुर्त, कित्याक उरिल्लें वस्तू आंग वस्तुरान भरलां. सगळो तो बदल्ला. भाव भयणीनो, इगर्जेक येताना देवाच्या हाजरेंत येता आसतना त्या पवित्र वस्तूक ह्या देवा मुखार रावतना उगडास दवरया. आमचे थंय आसलें मेळेपण, आमचे थंय आसली अस्कतकाय आपापीच पयस सरता. कित्याक देवाच्या हाजरेंत आमी आनीकी मेळे जावन अस्कत जावन जिवंक जायना. हें बेसांव आमकां मेळचें. हें बेसांव फकत बेसांव दिलें म्हणून न्हय, देवाच्या हाजरेंत आसतना देवच आमचे सांगत आसतना तेंच बेसांव. पूण कितें घडलें? मोइजेन कित्याक आपलें तोंड कित्याक त्या तुवाल्यान धांपलें? तुमी आत्तां आयकलें, वाचल्लें. कित्याक धांपलें? मोइजेन आपलें तोंड तुवाल्यान कित्याक धांपलें? ताचें तोंड परजळटालें देखून आतां लोक तयार ना. देखून लोकां मुखार कित्याक देवाकच पळयलो जाल्यार आपूण मरून गेलें हांव म्हणून चिंता लोकांचें. देखून ताणें आपलो परजळ लोकांक दिसूंक नजो म्हणल्या खातीर तोंड तुवाल्यान धांपलें. हें जायते आमकां सांगतात, जायते शिकोणदार आमकां सांगतात. पूण सांब पावलू कितें सांगता तें आयकुया. आयच्या वाचपांत ओडूल आयकल्ले ती वात उक्तां उपरांतली, थोड्या उपरांतली. ताच्या पयलें सांब पावल कितें सांगता पळया. आमकां तात्कालीक म्हूण दिल्लें जर इतल्या परजळान भरलेलें तें सासणाक बाळचें दिल्लें आमकां परजळान आमी बरनाये. सांब पावल आयच्या वाचपाचें इल्लेशें पयलें. आमकां तें दिरवें दिलां देखून आमी त्या परजळान भरता. भाव भयणीनो, वरते बेजारायन हांव सांगता. जेजू देव मात्र एकलो तो आनी ताचो पूत आनी पवित्र आत्म्या सांगता. आमचो भावार्थ, कातोलीक भावार्थ आमकां कोणा कोणाक देव म्हूण आपोवच्याक कारण जा. आजकाल तो शिकोणदार, वो शिकोणदार, तो अजा भांगार, वो अजा भांगार म्हणून आमी थोड्यांक सिंहासनाचेर बसयलां आनी आमी थोड्यांक सिंहासनाचेर बसयतना उरिल्ले आमी गुलाम म्हूण चिंते रावल्या आनी आमच्या भावार्थान तैंत रावल्या. म्हूण तस पातकी न्हय म्हूण आमी. हांवूय पातकी, आमी सगळ्यां पातकी. पूण खंयचो तो बापोय आपल्या भुरग्यान सूख केली म्हणून, खंयची ती आवय आपल्या भुरग्यान सूख केली म्हणून फकत मार घालतेली, ताका घरांत हाडून भायर घालतेली? तो बापोय, ती आवय आपल्या भुरग्याचो मोग करता. सूख उरल्या वेळार तांकां ती दिता, पडुल्ल्या वेळार उठयता. तो खरो बापोय, तो खरी आवय. म्हणटा आसतना आमच्या सगळ्या लागीं हें बोळ आसा.
आमी सकट त्या परजळान बरयल्ली आसा तो ब्रदर ती आनी तो म्हणून 4 जाणां न्हय असो आमचो भावार्थ न्हय. आमचो भावार्थ पवित्र स्नान मेळिल्ली सकट आमी त्या परजळान बरयल्ली मनशां. समजल्यात समजल्यात. आणखी आमचे गुलामपण सुटाना. हे देवा हांव तुमचीच आमचीच बीर मोतुतींची सोडया. आमी सकटां त्या कुरपेन बरयल्ली मनशां पतकी वही अस्कत वही पूण सकटा लागीं देवाची भुरगीं जावचे देणें आमकां दिल्लें आसा. मेळ्ळां हें देणें. हाका लागून आयच्या वाचपाच्या पयलींची उतरां सांव पावल म्हणटा आमकां असलो बरवोसो आसा देखून आमी धैर्यान उलयता. हांव कित्याक हांगा बोबाडटा. आमकां असलो बरवोसो मेळ्ळा. हो म्हजो भावार्थ. हो आमचो भावार्थ. आमी फातरांक रुखांक पुजा करना. एका निजा देवाक ताणें ताचें जिवीत आमच्या सांगता वांटलां. हो म्हजो भावार्थ. हो आमचो सकटांचो भावार्थ. हाका लागून सांव पावल मोइजेन तोंड दंपल्याचो अर्थ कसो सांगता पळया. मोइजे बरी आमी करिना. आपल्या मुखामळो वयलो परजळ पालवून वेसो तो इस्रायल लोकांक पळयना हे म्हणल्या खातीर ताणें आपलें मुखामळ दंपलें. आतां सांगा ताणें आपलें मुखामळ कित्याक दंपलें. आमी म्हणटाले हांव तसो परजळ इतलो भरला लोक तयार ना तें पळोवंक देखून ताणें तुवाल्यान दंपलें. सांव पावल म्हणटा ताणें आपलें तोंड लिपोवंक कित्याक नवो मोइजे येवचो जाला. नवो मोइजे कोण. जेजू क्रिस्त. तो येताना ह्या मोइजेक आनी पात्र ना. ताका प्रामुख्य येताना देखून आपलें उणेपण राखच्या खातीर आपलें तोंड दमच्या खातीर ह्या लोकां मुखार दाखयना हें म्हणल्या खातीर ताणें तो तुवालो वापरलो. पळया भाव भयणीनो आमी ती क्रिस्तांवां क्रिस्ताचो उजवाड मेळिल्ली मनशां. उगडास करा. पवित्र स्नानाच्या दिसा आमी जर बाळशी आसल्यां आमच्या भुरग्यांक आमच्या ल्हानांक पवित्र स्नान दिता आसतना म्हणयाऱ्यान कितें म्हणलें घेया उजवाड क्रिस्ताचो. घेया उजवाड क्रिस्ताचो. पूण सांव पावल विवरण म्हणटा त्या उजवाडाचेर आदली मनशां घरा एक चिमणी पेटयता आसतना ह्या लांपयां वाचल्या वेळार तो लांपयावाचो उजवाड उणो 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 जाला. कितें करतल्यात तुमी. वात सवर्ण सारकी करतल्यात. कितें ताचे पेटचो जागो सारक्यो करतल्यात. पूण ताच्या की पयलें ती नोळी काण भितरलो कितें काळें मांडल्लें तें नितळ करतलें हांव. आमच्या घरांनी उजवाड भितर येना जाल्यार आरशे नितळ करता आमी. ग्लास नितळ करता. सांव पावल आमकां सांगता आमी ती परजळाची मनशां न्हय म्हूण आमकां भोगता जाल्यार कित्याक आमच्या मदें पातकाचो तुवालो पातकाचो पडदो पातकाचो वेईल आयला अडखळ आयल्या. क्रिस्ताच्या येण्यान सांगा जावं पुरो एका कुमसाराक वता आसतना जावं पुरो आमच्या पातकाचो नियाळ करतना सोम्या तुजें मरण तूं सोंसतना जसो तो पडदो वांटे जालो आनी तुजें हाजीरपण संवसाराक मेळ्ळें त्याच प्रमाणे आज तुका पळयत आसतना म्हजे थंय आनी तुजे मदें आसलो पातकाचो पडदो पिंजून वचूं. ताचे सांगता हांवें सुरू विचारलें आज घरा वेताना तुमी कितें व्हरून वयतल्यात. मोइजे सिनाय पर्वतार गेलो. कालच आमच्या कोडयाळचो पयलींचो आदलो बिस्प हांव ताचे लागीं उलयता आसतना तूं खंय रावता रे म्हणालो. हांव गुड्यार रावतां फादर. गुड्यार म्हळ्यार हांगा कार्मेल गुडो. तूं थंय धांवन येताय की समजालें. मोइजे सिनाय पर्वतार गेलो. देंवोवन येता आसतना ताचें तोंड परजळटालें. आज तुमी ह्या गुड्यार तावन घरा पाटी वेता आसतना हांवें सुरू कुशालकाय म्हळें अर्दो किलो न्हय 10 किलो न्हय क्विंटल बरो
प्रकाश तुम्ही घरावरून वचोंक जाय. त्या वेळार आमी ह्या मिसाक आयिल्ल्याक ह्या नोवेनाक आयिल्ल्याक फायदो आसा. तूं तो उजवाड. तुज्या मदें आनी देवा मदें जर तर तो पडदो आसा, पिंजूड उडया. आनी आमी ती प्रकाश भरिल्ली मनशां म्हूण समजून आपापींच उजवाडा कशी सकटां येतात. काळो कोणायकी नाका. आपापींच आमच्या जिणयेंत ती बरेपण सोदून आमच्या पांया तळा येतले. खोटेपण आपण आपापींच पयस जातले. देखून आमची सांगणी आसा, कितलोय काळोख आसूं एक काडी पेटयत आसतना आपापींच तो काळोख नपयस जाता, काळोख सोलवून वेता. देखून तुज्या थंय आज प्रकाश भरलो जाल्यार, क्रिस्ताच्या येण्यान संतोष भरला जाल्यार पिडा शिडा कश्ट दूख आपापींच पयस वेतेली. जेजू आसतना असल्या संगतींक जैत ना. हे आमी घरावर यांग आयच्या दिसा तें मागया. आपापींच तुमच्या मतीन कितें इरादे ते सगळे देव तुमकां दितलो. पूण वरया आमी क्रिस्ताचें हाजीरपण आमच्या सांगता आमकां सक्कड बरें मेळटलें. कानिकांची सुम्या तुका आस मोर्पिता जिये रुकार जाव दुनिया तुका आमकां पेटून दिता, आमकां पेटून दिता. मुंडो आनी दिलो हातां बोटां जरो मुच्या वावला केलो. क्रिस्ता कुळीन तो वेगळीच बदलतलो. चिनी आमची पोवीत करतलो. क्रिस्ता कुळीन तो वेगळीच बदलतलो. चिनी आमची पोवीत करतलो. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या कांतांतलें बलिदान आपल्या मनाक निमेक आनी आमच्या पवित्रतेच्या आदारात सर्वेस्पोर मानून घे. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका ओपतांव. त्या बलिदानाचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी ही भेटोवणी तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमचो प्रिती मोग वाडो. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतांव, जिव्या बावाडटां ताचें पुनः जिवंतपण परगडतांव. थीर बरवशान ताच्या महिमेवोन तें ह्या कत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळपळांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवाक. उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कसमरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच फरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. Bavarta sogut purgatoria. तुझ्या कुसा आणि पुनर्जीवन कोणावर वितुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वोंदारा आमची सर्वंग जी क्रिस्ताची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. लेयो आमच्या भाग्योन बापा, पिठो पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मुरी देवाचे माये संगती, बगेवन झुजे ती सोपती, बगेवन दमदुता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. स्वर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर क्षणांतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पथकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सौवे आसूं. तुमचे सौवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया.
देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिढेक वकात. ताचे वरवीं सर पातकांतली आमकां सोडय आनी तुजे कुशे प्रमाणे चलोवंक आमकां घटाय दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या ह्या नव्यानाच्या मिसांत भाग घेतलेल्या तुमकां तशेंच कॉयरिस्तांक वाचप्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज आमचे संगी आसात मनादेक बाब रुडॉल्फ राज पिंटो. आदल्या ब्रेस्तारा ते आसले. तुमकां कळीत आसा आमचेच कर्मेलीत याजक प्रस्तुत CCBI म्हळ्यार भारताच्या कॅथोलीक बिस्प मंडळींतल्यान देवस्तुतेच्या आयोगाचे कार्यदर्शी जावन सगळ्या भारतांत तांची सेवा ते दिते आसात. बेंगलोरांत तांची वस्ती आनी ह्या 2 हप्त्यांनी हांगासर जेपू सेमिनरींत सेमिनरिस्तांक ते शिकयते आसात. अपुरबायेचो नियाळ दिवन ह्या नव्याना मुखांतर आनी मिसा मुखांतर आमचे खातीर मागिल्ल्या तांकां तुमचे नांवे देव बरें करूं म्हणटा. तांकां दुसरे फावटी हांवें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी अपुरबायेचो शर्मावंक विनंती केल्ली. कित्याक म्हळ्यार आनी गेल्या तांणी येवचें 6 म्हयन्या उपरांत खंय. म्हळ्यार सगळ्या भारतांत तांणी हर एका DCCक वचोंक आसा. थंयसर बिस्पांक याजकांक सिस्टरांक मात्र न्हय लायकांक देवस्तुते विशयींत तरबेती शिबिरां कॅम्पां अशें सकड ताका मांडून हाडची जबाबदारी आसा. ह्या तांच्या जबाबदारेंत आमी तांकां आमच्या मागण्याचो आदार बसोवया. सांगताच तांकां बरें मागया. घट्ट 2 ताळयो फादर रोडे. फाल्यांच्या दिसा आमी पदवसो सांतोनू हाचें स्मरण आमी करता आनी आयतार दीस पवित्र त्रित्वेचो आयतार वा दाबाचो आमी संभ्रमता. हांगासर आयच्या ह्या नव्यानाच्या मिसा वेळार वांच्या उंड्याक आनी तणपिवनाक दान दिल्लीं अशीं आसात. हांवें नांवां आपयतना तुमी मुखार येवन ही वात याजक बापातावन स्विकार करची. बाबा ट्रेवर आंद्रादे हाच्या बरे भलायके पासत मागून क्विनी रेगो हिणें दान दिल्लें आसा. मुखार या आनी वात स्विकार करा. सांगताच क्लेविन लायनल क्लाइव डिसोजा पडेल तावनू मॅक्सिम आनी जुलियट मिनेझस वालेन्शिया तावनू विवियन स्टीवन पिंटो वालेन्शिया तावनू मार्क पेरेरा वालेन्शिया तावनू आर्विन लायनल डिमेल्लो बोंटवळ तावन. तांकां तशें तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. नव्यानाच्या मागणे खातीर दिंबी घालया. बाळोक जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावं सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेराऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव ताच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या सगळ्या गरजां खातीर मागया. विशेश करून मार्सेल पिंटो म्हणल्या खातीर एक्सिडेंटाक लागून तो क्रिटिकल परिस्थितींत आसा. तकलेक मार जावन देखून ताच्या खातीर
विशेष तरान मागया. तशेंच आमच्या कुटुंबांनी आयच्या दिसा उगडास काडया. सगळ्या प्रायस्तांचो विविध मनच्या पिढयेनी संपडून हांतोळणार आसुल्ल्यांचो आनी चड करून जी कोण तांची सेवा करतात उदार मनान तांकांय शांती समाधान मेळच्या खातीर जायतीं आमी वावर करता व्यापार करता हे आमचो दिसपडतो ग्रास विविध नमुन्यांनी जोडूंक प्रयत्न करता. आमच्या कामांत आमकां तिरासाण मोतीचें शांती समाधान कामाच्या जाग्यारी शांती समाधान मेळूं म्हूण मागया. आमच्या युवजनां खातीर भुरग्यां खातीर आनी चड करून जाणें कोणें आमचे लागीं मागोवंक विचारलां हे आमी तांच्यो गरजो जाणाव तांच्या खातीर मागया. मागया. ए बागेवून जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावंक दिवंक उखल्लोलो आसता. तुका पातयेनेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपे भरिल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे. आमेन. देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जियेलो. देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रोत्म्या जशें आदीं तशेंच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रोत्म्या जशें आदीं तशेंच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रोत्म्या जशें आदीं तशेंच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. बाळक जेजू लागीं मागणे. ये आजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांची एका कुळती दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखासर पडून आमी मागता. इतले बिरमोतेन बरोवले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुदी आनी त्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोख आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रोत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदां. आमेन. बळका जेजून आमकां फावो केल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्घां दिवया. ह्या वर्सा उदकाचो तातवार नासतना वेळार आमकां येदोळ पर्यंत पावस आयला. जायत्यांक आमकां वायटा विघ्ना अणवारांतले ताणें राखून व्हेलां. आमच्या निरासपणांत आमकां धैर्य दिलां. आमच्या समस्यांक परिहार दिला. उपकार बावडया. सांगता मागया. ए बो उदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी नेतल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाची माझी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे काळांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावू आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावू आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावू आनी तुमकां वाट व्हरूं.
तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. दिल्लो संदेश मतीन दवरया. घरा वेता आसतना भरपूर दिरवें तुमी घेवन वेतात. देवाची कृपा आशिर्वादां देखून संतोष बरी जावन आमच्या घरांक फाटी आमच्या कुटुंबांत आशिल्ल्यांक आमचे तावण बेसांव मेळो, आमचे तावण संतोष मेळो आनी हें जावं बेसांव आमच्या सर्वांचे. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नामांची सुभायका सर्गीच्या काळोखा उगडी गायता आयच्या दिसा. मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा. मनशा बाळसांव तूं सल्लोन आयलो. आमकां दुबळाचे वयर काडले. लांगी कायेंची येलो दुबळ्या थंय उदार जालो. सैताचो मुखूट सोडलो. मामांची सुभायका सर्गीच्या काळोखा मोकळी गायता वायच्या दिसा. मनशाच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा. मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.